नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। कामां करूंक लास मागप ही आरटीओतली सिस्टम। म्हापशा आरटीओत लास घेतना धरिल्ले एलडीसीची एसीबीक जबानी। एसीबी एसपी म्हणटा पुरावे भल्ल्यात, निकाल लायतलेच। बकरी ईदाक 12 वर्सां वेलेच बैल मारपाक मेळटले। गोवा मीट कॉम्प्लेक्सातूच हायकोर्टाचो निर्देश। बकरी ईदाक गो हत्या बंदी वेल्यान 4 संघटना पावले हायकोर्टात। फोंड्या सयत सगळ्या पालिकांनी स्ट्रीट वेंडर्स कायदो लावचो। फोंडेचे बाजारकारांची मुख्यमंत्र्याकडेन मागणी। 500 बाजारकार पावले पणजे मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार। आनी खेळांत एफसी गोवाचो मॅनेजर चीफ कोच जिखोवन टिमीक प्रशिक्षण दिवंक केले सुरू। पयले सत्र वास्को टिळक मैदानार। 16 ऑक्टोबराक क्लब कोलकाता आड पयले मॅचीची तयारी। दोतोर साळकाराक जीसीए अध्यक्ष बाळूचे आव्हान। अध्यक्षाक सांगिनासतना घेतिल्ले बसकेक आनी थारावाकय अर्थ ना। जीसीएचे कायदो सल्लागाराचो आर्ग्युमेंट। फोमेंदोची तिसरी अखिल भारतीय फिडे रेटिंग बुद्धिबळ सर्त सुरू। मिरामार गास्पर डायसांत 21 सप्टेंबर मेरेन सर्त। देशभरांतल्यान 300 प्लेयर वांटेकार। खबरो विस्तारान। लोकांची कामां करूंक लाच मागप ही आरटीओतली सिस्टम। म्हापशा आरटीओत लाच घेतना धरिल्ले एलडीसी मीना तुयेकारान एसीबीक ही जबानी दिल्या। पैसे घेवपी थंयच्या बाकीच्या अधिकाऱ्यांची नांवां तिणें एसीबीक दिल्या। एसीबीचो एसपी बॉस्को जॉर्ज प्रुडंटा कडेन हें उलयलां। एसीबी कडेन जाय तितले पुरावे आसात। केशीचो फावो तसो निकाल लागतलो म्हूण बॉस्को म्हणटा। एका जाणटेल्या कडच्यान लाच मागून ताका आमचे फुडें त्रास केलो म्हूण स्टिंग ऑपरेशन केलें अशें अंकीत साळगांवकारान प्रुडंटाक सांगलें। लोकांची कामां करपाक पयशे घेवप हातूंत आरटीओत नविदात कांयच ना। फायली पास करतना पैसे घेवपाची आरटीओत सिस्टम जावन पडल्या। ही उतरां आसात स्टिंग ऑपरेशन करतना रंगे हात धरिल्ल्या एलडीसी मीना तुयेकाराची। एसीबीक दिल्ले जबानीत ती हे स्पष्ट उलयल्या। एसीबीचो एसपी बॉस्को जॉर्ज खासा प्रुडंटा कडेन उलयलो। We have questioned the lady. We are building up all whatever's the evidence. ती म्हणटा एक सिस्टम, okay, collection, but I think it will be making it too easy for her to just say that it is a system. There are many people I know during questioning in the RTO itself. ते म्हणूंक लागलो की आमी रिफ्यूज केल्ले. So there are people who can refuse. So this lady taking the plea that she was forced म्हणटा ते म्हणजे मानपाक मातशें कठीण लागता। मीनान आपल्या जबानीत हेर कांय अधिकाऱ्यांची नांवां घेतल्या। She has mentioned some names that she was who regarding the money transaction, and आयजूच हांवें डायरेक्टराक लेटर धाडला की we have during the lady's questioning she has given certain names. You may look into the matter for that. So the investigation is on. एसीबीन म्हापशा आरटीओतली एलडीसी मीना तुयेकाराक फायल पास करूंक पयशे घेतना सोमारा रंगे हात धरिल्ली। ती चौकशेत पुलिसाक पुराय तेंको दिता। ताका लागून तिका अटक करूंक ना म्हूण बॉस्को जॉर्ज सांगता। No, we have not arrested her. She is a lady. She is a widow. We are keeping that into consideration. Moreover, it is not a major amount. Okay, so we looked into all this, and if she is not cooperating in the investigation, or we feel that she is trying to tamper evidence, or she is trying to influence this thing, we can take the decision to arrest. But as of now, we have not. आरटीओत स्टिंग ऑपरेशन करपी अंकित साळगांवकार प्रुडंटा कडेन उलयलो। कित्याक तकल्या अशी कित्याक ही कीड आयली की कॅमेरा स्मार्टफोन ऑन करून तांकां कॅमेराचेर धरया म्हणून अशें जालें की थंयसर हांव उबो आसलेलो ते इनवर्ट करपाक। थंयसर एकटो दादलो जाणटो येयल्लो आनी तो मडगांवसून येयल्लो तो। तेणें सांगलें ताका की आपल्याक मातशें बेगीन जाय, आपूण मडगांवसून येयला। सो तिणेन ताका म्हटलें की कितें घाल मरे तितून, बेगीन जातलें काम। सो थंयसून आमी ते जाणटो म्हणपाक लागलो आपल्या कडेन बसीक वचपाक पयशे ना, आपूण कितें म्हणून दिवं तुका। तेणेन तरी आसतना ताका 20 रुपया काडले आनी दिले म्हाज्या फुडल्यान। तिणें घेतले ते। सो थंयसून स्टार्ट। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी।
बकरी ईदाक 12 वर्सां वेलेच बैल मारपाक मेळटले आनी फक्त गोवा मीट कॉम्प्लेक्सांतूच म्हूण हायकोर्टान स्पश्ट केलां. हायकोर्टान ब्रेस्तारा अंतरीम निर्देश दिलो. गोहत्या बंदीवेल्यान 4 संघटना सध्या हायकोर्टात गेल्यात. बकरी ईदाक गोहत्या बंदी आड एक मुस्लीम संघटनाय तातूंत आसा. इतले मजगतीं पणजे एनिमल वेलफेअर सोसायटीन पुलिसांक घेवन रातीं फोंतेनाश पणजे बेकायदेशीर कत्तलखान्याचेर धाड घाली. कांय दिसां फाटीं थंयच एके दुसरे एनजीओन धाड घाल्ली, मात पणजे पुलिसांक तें दिसना. गोयचे असोसिएशन ऑफ ऑल गोवा मुस्लिम जमात 12 वर्सां सकयली गोरवां मारूंक दिवची म्हूण हायकोर्टान गेल्ले. हायकोर्टान 12 वर्सां वयल्या बैलांक मारपाक मेळटले म्हूण बिरेस्तारान निर्देश दिलो. ताका लागून ताणें आपली याचिका फाटीं घेतल्या. गायत्री परिवार आनी गोवंश रक्षा अभियानान गोहत्या बंदी खातीर हे पयलीं हायकोर्टान याचिका घाल्ली आसा. तातूंत मुस्लिम राष्ट्रीय मंचानूय हे संघटनांक तेंको दिवंक बकरी ईदाक फक्त बोकडे मारपाचे आसतात, गोरवां वा गायी न्ही म्हूण आर्ग्युमेंट घाला. जाल्यार गोयचे असोसिएशन ऑफ ऑल गोवा मुस्लिम जमात 12 वर्सां सकयली गोरवां मारूंक दिवची म्हूण हायकोर्टान गेल्या. हायकोर्टान ह्यो याचिका बिरेस्तारा आयकून घेतल्यो. बकरी ईदाक 12 वर्सां वेले बैल मारपाक हायकोर्टान अंतरीम मान्यताय दिल्या, मात ते बैल फक्त सरकाराचे उजगांवचे गोवा मीट कॉम्प्लेक्सांतूच मारचे पडटले. बकरी ईदा मेरेन थंय शास्त्रीय पद्दतीन बैल मारपाची सगळी वेवस्था करची म्हूण हायकोर्टान सरकाराक सांगला. सध्या गोवा मीट कॉम्प्लेक्स सारके करपाचें काम चल्लां, मात कोर्टा मुखार आशिल्ल्या याचिकांचेर हायकोर्टान अजून निमणो निकाल दिल्लो ना वा निर्णायक सुनावणी घेतिल्ली ना. गोहत्ये आड हायकोर्टान गेल्ले याचिकादार म्हणटा, हे आदेशाक लागून धर्मीक भावना दुखावल्यो. आमचे हिंदू धर्मात बैल आसा, एका पावित्र आसा आनी नंदी आसा तो आमचो, आनी ते प्रोटेक्ट जावंक जाय ही आमची आसा. आनी हेच्या खातीर आमी आमचे एजिटेशन चालू उरतले आनी फाल्यां आमी हेजेर फुडली आमची मिटींग घेत फुडले आमी प्लॅन ऑफ एक्शन करीत. जब हमको यहाँ पर पता चला कि यहाँ कोई ऑल गोवा मुस्लिम जमात है जिसने कि कोर्ट में ये दायर किया हुआ है कि हमें बकरीद में गाय बैल काटने की अनुमति दी जाए, तो इसके विरोध में हम यहाँ पर आए और यहाँ पर इंटरवेंशन हमने दाखिल किया कि इस्लाम में कहीं पर भी इस बात की इजाज़त नहीं है, कहीं पर भी इस बात को अनिवार्य नहीं किया गया है कि बकरीद में गाय या बैल की कुर्बानी की जाए. स्लॉटरिंग के लिए मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की इतनी जजमेंट्स के बाद में कि बकरी ईद के अगेंस्ट में कि बकरी ईद पर अलाउ नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने भी, और उसके बाद में अगर गोवा हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया तो उसके बाद में हमारा पूरा अधिकार है ऊपर जाने का, और वो हम लोग मंडे वहाँ पर अपना सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे पिटिशन इसके अगेंस्ट में. इतले मजगती पणजे एनिमल वेलफेअर सोसायटी आनी पुलिसांनी मेळून बुधवारा राती पणजे फोंतेनेश वाठारांतल्या बेकायदेशीर कत्तलखान्याचेर धाड घाली. गायेची चरबी, हाडां आनी बाकीचे सामान थंय मेळ्ळा. पुलीस आनी एफडीएन सामान जप्त केला आनी थंयचे चरबेचे नमुने घेतल्यात. I think the neighbors are getting disturbed by the smell and the fumes, and they are burning the bones. So we went there and it was confirmed that they were extracting oil. एका महिन्या पयलीं हेच सुवातेर अमृत सिंगाचे एनजीओन धाड घाल्ले. कितले तेंप जाले हो बेकायदेशीर कत्तलखानो ह्या वाठारांत चलता, मात एनजीओन वेल्यारूच पुलीस थंय वतात आनी सामान जप्त केल्ल्या भशेन करतात. कांय म्हयन्या फाटीं मडगांवां खारेबांदार बेकायदेशीर कत्तलखान्याचेर एनजीओन धाड घाल्ली. थंय पुलिसांक एनजीओनूच व्हेल्ले. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार आनी दिनेश करपे. घेऊ एक विराम.